म्हाका सगळ्यांनी फेथ दिला आणि निवडून हाडला म्हाका एज अ वायस चॅरपर्सन ऑफ म्हापसा म्युन्सिपलिटी. सो हांव सगळ्यांक घेवन ट्रान्सपरन्सी काम करतलो, म्हणजे म्हापसाचे जे प्रश्न आसा पळय ते सोडयतलो. आमकां एक गंभीरतेने जाणवता की गार्बेजचो प्रश्न आसा पळय तो खूब त्रासदायक असो आसा, पूण तेचेर आमी तोडगो काडपाचो प्रयत्न चालू आसा आनी आमी तेचेर चडसो भर दितले, आमचें काम करतले. कित्याक तो मेन आमचो उद्देश आसा की गार्बेज जी आसा पळय खूब पसरलेली आसा पळय तेचेर आमी उपाय काडटले. आमचें एडमिनिस्ट्रेशन आसा एज पर माय नॉलेज म्हाका दिसना ते बरें काम करता अशें. सो तेचेर हांव लक्ष घालतलो, कारण जे कावन्सिलर कामा खातीर जे येता ते आमचे वोटर, आमचे म्हापशेकार, तांकां ते परत परत फावटी मारून जे लायता पळय दॅट इज नॉट फेअर एज पर माय थिंग. सो त्याच्या खातीर एक वेगळी सिस्टम तयार करतलो आणि प्रॉपरली तेंच्यांनी काम करचें आणि तेंच्यांनी बरी सर्वीस आमच्या म्हापशेकारांक दिवची, तशेंच भायल्या लोकांक दिवची, हेचेर म्हाजी भर आसतली. इन ब्रीफ दॅट उपनगराध्यक्ष जो आसता पळय ताका एज नॉर्मल तो इज एज गुड एज कावन्सिलर. ही गेट्स पावर along with the chairperson. We will discuss with my all colleagues. जे आमचे चेअरपर्सन सोडून जे 19 कावन्सिलर आसा पळय तांकां घेवन हो विशय मांडटलो हांव. आनी सगळ्या कावन्सिलरांक त्रास जाता, सगळे जाण उलयता, कळ्ळें न्ही. सो जेंचें कितें सजेशन, तेंचें सजेशन कितें आसा पळय तें हांवें खूब नोटीस केल्या की असलेंय जर एक एप्लिकेशन घातलें तेचेर ते रोखडेच एंटरटेनमेंट करिना. एक 10 दिसाची गोश्ट आसा पळय ताका 10 म्हयने 2 वर्सां अशी वयता. हेचेर हांव सिरियस आसतलो. आमी बरयतले की एनी एप्लिकेशन आनी वी शूड कितें क्वेरी बी आसात, कितें आसात, वी शूड रायट द एप्लिकंट की बाबा फुलफील कर. हांगा कितें जाता, एप्लिकंट एप्लिकेशन घालता आणि 4 दिसान ताका आपयता. 4 दिसान आपयल्या नंतर आवर स्टाफ, आय विल टेल यू, आवर स्टाफ डॉजिंग पीपल ऑफ म्हापसा, ते बाबडे येता काम जातलें म्हणून विचारतात, पूण ते म्हणटात ना ती फायल अमके कडेन आसा, ती फायल अमके कडेन आसा. हे म्हज्या सर्रास कानार पडलेल्यो गोश्टी आसा. हेचेर उपाय करपाक जाय आनी तो करतलो. कित्याक डेफिनेटली जावपाक जाय. तेच्या खातीर आमी सगळे जाण मेळटले आनी एक फोरम तयार करतले की बाबा आमी हेचेर कितें करया. जर तेंचेर एक्शन जावपाक जाय जाल्यार एक्शन घेतले आमी. कोण करता ह्यो फायली गायो? डेफिनेटली जे कोण डिलिंग हेण आसता किंवा कोड आसता तेच करता. म्हणजे हांगा डिलिंग जाता अशें म्हणपाचें आसा. तुमी म्हटलें आतां डिलिंग हांव नको कित्या खातीर फायली गायब जाता ते काम करूंक उपकारना म्हणून जाता किंवा बाकीच्या एंटरटेनमेंटा खातीर जाता तें हांव नको सांगपाक तुका, पूण जाता फायली गायब हें 100%. आमदार येल्ले फावट तांकां एवरी फ्रायडे येता तेन्ना तेच्या कडेन जे कंप्लेनी घेवन वयता की अशें अशें जालां, डिले जाला, हें जालां, त्याच टायमार तांकां रिलीफ मेळटा. म्हणजे ते केन्ना येता, रोखडेच जर येयले जाल्यार रिलीफ मेळटलें आशिल्लें. ते वाट पळयता 6 म्हयने वरां जातकून ते येता आनी त्या टायमार तेंचें काम जाता. तेंच जर 6 म्हयन्या पयलीं जाल्लें जाल्यार येवपाची गरज ना. म्हाजें म्हणणें कितें, त्या 8 दिसान जें काम जाता ताका 6 म्हयने किंवा वरासभर कित्याक घेता. सीओ लक्ष दिना अशें दिसता. तो मेन हेड सीओचे आसात लक्ष थंयसर.
जे कंप्लेनी येता पळय ते सी पी कडेन डायरेक्ट येवना, सी पी कडेन ते दिसा डायरेक्ट येवना, ते आमदारा कडेन आयले. सो आमदाराक ते दिसा राग आयलो की बाबा येयल्ले फावट आपणाक नोटीसी घेता आपले अशे की फायली गायब जाता. सो आमी आशिल्ले ते दिसा प्रेजंट आशिल्ले. तेणी इमिजिएट पुलिसाक आपयले. तेणी सांगलें की अशें अशें आसा, आपूण FIR रजिस्टर करता. MLAन सांगलें आपूण FIR रजिस्टर करता आनी यू टेक क्वीक एक्शन अगेन्स्ट द कल्प्रीट. Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications.